महालक्ष्मी देवीची आज चंद्रग्रहण असा, त्यामुळे सूर्यग्रहण, त्यामुळे आज काल ओटी भरून आज हाची हांगाल्यान देवीच्या ह्या स्थळांतल्यान सुरवात जाता आनी हांगा पर्यंत आमच्या आझाद मैदानाचेर गुलालोत्सव जातलो, कारण गेली 37 वर्सां पणजी शिगमोत्सव समिती मोठ्या प्रमाणात उत्सव मनयतात आनी आज पासून 8 दीस वेगवेगळे कार्यक्रमय थंय जातले आनी गोंयभर एक फामाद अशें हो शिगमोत्सव समिती एक सेलिब्रेशन करता, विविध अशे कार्यक्रम, आनी आतां तेची हांगाल्यान सुरवात जाता. ह्या हाचे तेंचे अध्यक्ष बाबा देपो हे अजून पावूना, पूण बाकीचे सगळे मंडळी जी आसा ही प्रामुख्यान एक मोठ्या उमेदीन आनी प्रत्येक वर्सा मोठ्या उमेदीन हो प्रोग्राम हांगासर सेलिब्रेट करतात. होळयेच्यो शुभेच्छा. आम्ही हांगा वार्षिक येता त्या प्रमाणे महालक्ष्मी देवळान येवन सगळ्यां बरोबर होळी आनी धुलीवंदना साजरी केल्या. सो सगळ्यांक शुभेच्छा. अख्खे आमचे मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक तशेंच आमच्या अख्खे गोंयच्या लोकांक आमची होळीची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आयज वार्षिक प्रमाणे आमी रामबाबाच्या देवळान नांव दवरलो आसा आनी त्या प्रमाणे आमची आतां होळी आमी सुरू करता. ही वार्षिक कितलीशीं वर्सां परंपरा ही चालू आसा आनी ह्या परंपरेक आख्खे आमचे वास्कोकार सगळे जाण एकठांय जावन हांगा येवन ही होळी मनयतात. आज आमचं होळिकाचे आज फेस्टिवल आम्ही सेलिब्रेट करता. काल आम्ही होलिका दहनान म्हणजे आमचे जितले वाईट कितें गोष्टी आसा आमची अशी मान्यता आसा की आम्ही होलिका दहनान काल ते हे केले, भस्म केले आणि आज खंय तरी आमी सगळीं मेळून म्हणजे वास्कोकारांनी आज देशभरात आज होळयेचो मोठो आज सण आमी आज मनयतात.